Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. माझे नाव ॲडव्होकेट तारक आरोलकर. हांव वॉर्ड नंबर 7 म्हापसा शेटेवाडा चो कावन्सिलर आनी म्हाज्या बरोबर आहा म्हाजे भाव वॉर्ड नंबर 8सून जे कामरखाजन आखय आहा तितून निवडून येयलेले विकास आरोलकर. आजचे हे प्रेसाचे रिजन तुमकां म्हणजे सांगपाचें म्हणजे एक निशेधार्थ एक रिजन आसा तो आमी निशेध करता ह्या लोकल कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA चो निशेधार्थ आमी हे प्रेस आपयलेली आहा. निशेध कित्याक खुबशीं रिजनां आसात, वेरियस रिजन्स आसात. पयलीं म्हणजे लोकल जे आमकां तुमी जर पयले आसतले पयलींचो जेन्ना आमी BJPन जेन्ना एंट्री मारलेली तेन्नाचो जर म्हाजी प्रेस पयले तुमी व्हिडियो पळयल्लो एंट्री मारतना तेन्ना हांवें एक विशय उलयलेलो म्हणजे आमच्या दोगांयचो एकूच इंटेंशन आसलो, एकूच उद्देश आसलो पार्टेन येवपाचो. डेव्हलपमेंट आनी ओन्ली डेव्हलपमेंट ह्या सेंटेन्स हांवें यूज केल्लो. आतां 4 म्हयने जाले आमकां पळयता आमी डेव्हलपमेंटाचो डी पासून दिसना. ह्या वॉर्डान आमी खुबशे कामां घातल्या, खुबशे हे केल्ल्या. थंयसर खंय ना खंय एक आमचो लोकल आमदार गोल्डनाचो आहा तो सगळ्या हितून व्यत्यय हाडटा, कांयच काम करूंक दिना. कितेंय आसलें जाल्यार म्हणजे टॅक्निकल अडचणी नाल्यार कितें पयलीं म्हणजे आमी तेजे कडेन गेले सांगपाक जर कितें एज अ BJP आमदार म्हणून जाल्यार ताका तें कळना आमी कितें सांगता तें. म्हणजे तो आमी एक सांगलें जर एक बऱ्यो इनोवेटीव आयडियाज घेवन गेले डेव्हलपमेंटा बद्दल जाल्यार तेजे तकले वयल्यान वयतात त्यो. कळ्ळें. अशे जो विशय आहात. आनी फॉर एग्जाम्पल आनी तेजे जे आनी एक म्हणजे इलेक्टीव रिप्रेझेंटेटीव आमी आसतना एक न्यूसन्स मेकर्स आसात थोडे तांकां चड म्हत्व मेळटा. हे पासून तुमकां सांगपाची एक मेन गोश्ट आहा. ह्या निशेधार्थ आमी दोगूय हांव आनी श्री विकास आरोलकर हे BJP पार्टीसून आयज रिजायन दिता. रिजायन दिवपा खातीर आमकां हे लास्ट एक्स्ट्रीम स्टेप घेवचे पडले कित्याक तेकाय रिजन आहात. आमी जेन्ना वॉर्डार निवडून येयल्ले आनी निवडून येवच्या पयलीं आमी 8-10 वर्सां सोशल वर्कान आहात. ते सोशल वर्क करतना आमी लोकांचे जे विशय आहात ते सॉल्व करपाचे ट्राय केल्लेले. लास्ट टायम म्हटलें की तुमी CMच्या कामा खातीर तुमी पाठिंबो बी दिता पॅनलाक. सो ह्या विशय तुमी CMा कडेन मांडलेलो की बाबा अशें तुमकां हॅरेसमेंट जाता, तुमचे कामां वाडोवन उरता. सो डिसिजन घेवच्या पयलीं तुमी तेंचे कडेन एक जाल्यार उलयल्ले, कितें तुमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो? हांव 1 म्हयन्या पयलीं CMा कडेन ह्या बद्दल उलयल्लो. म्हणजे त्याच टायमार हांव सगळ्यां कडेनूच गेल्लो, प्रधाध्यक्षा कडेन करून गेल्लो. हेच म्हाजी जी आसली ती सांगपाक की अशें चालू आहा म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें आपूण उलयता कन्सर्न हेजे कडेन आनी तुजो हो प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हणून. पूण तशें कांय जावना. तेज्या व्यतिरिक्त चड जावंक लागलें. जिल्लो राजीनामो परत गेलो घेवन वतना घेवन विड्रॉ करपाचो आतां दोगांना विचारता विटामीन एम पार्टीन सांगू शकता. तुमकां सांगता म्हणजे पयलीं म्हाजो जर तुमी पयलींचो स्टेटमेंट पळयलो जेन्ना आमी कावन्सिलाक सपोर्ट केल्लो तो स्टेटमेंट पळयलो जाल्यार तेजेर क्लियरली हांवें स्टेटमेंट दिल्लो आमचो हो सपोर्ट फक्त डेव्हलपमेंट एंड ओन्ली डेव्हलपमेंट हे सेंटेन्स आसलेलो, तेकाच सपोर्ट आसलेलो. विटामीन एमाचो हांगासर देवान दिल्लेले खूब आसा आनी त्या खातीरूच लोकांच्या सेवेन आमी 24/7 आसा आनी हेज्याय फुडें लोकांच्या सेवे खातीरूच आसतले. तारक आनी विकास फाल्यां काँग्रेसीन भितर सरता हितून कितलें तथ्य आसा आनी तुमकां BJPंतल्यान राजिनामो दिवपा फाटल्यान दिगंबर कामतीचो हात आसा अशें स्पश्ट एलिगेशन आसा. हितून ट्रूथ कितलें आसा? पळय मिडियाचे 1000 हात आसता, मिडिया नॉलेज खूब आसता. आजून पर्यंत अशें तथ्य तुमी जे सांगला तशें कांय ना. ऑफकोर्स बारीक मनशा खातीर जी पार्टी काम करतली त्या पार्टीक आमी सपोर्ट करतले. बारीक जे
ग्राउंड लेवलाचे लोक आसात तांकां हेल्प करता तसल्या पार्टी वांगडा आमी वयतले. फाल्यां हळडोणा मतदारसंघाचे तारक आरोलकर एक उमेदवार आसूं शकता. लोकांनी जर सपोर्ट केलो जाल्यार ताका पासून हांव तयार आसा. ना फाल्यां तुमकां पार्टीचे खंयचे तिकेट मेळोंक ना जाल्यार तुमची अपक्ष म्हणून लडपाची तयारी आसा कित्याक तुमी तसो डिसिजन म्हणजे दिसता उलोवपाक तुमकां रावपाची इच्छा आसा. इलेक्शनान कंटेस्ट करप हे डिसिजन येता त्या दिसांनी हांव सांगतलो तुमकां सगळ्यांक आफोवन सांगतलो कंटेस्ट करप काय ना आनी कंटेस्ट करता आनी खंयच्या पार्टी बरोबर वयता ते आनी पार्टी बरोबर पसून वयता जाल्यारूय तुमकां सगळ्यांक इन्फॉर्म करता. हेतून लिपोवपाचें अशें कांयच ना कित्याक खंयच्या पार्टीन गेलो जाल्यार लिपोवपाचें आनी कांय उरत ना तितून. तर तुम्ही प्रचाराक वाड्यांतल्यान सुरवात केल्या अशें म्हणून आयकूं येता. प्रचार ना लोक संपर्क करपाक ऑलरेडी 15 दीस पयलीं स्टार्ट केल्लेले सगळ्या वॉर्डांनी केल्लेले आनी वेरें कोसोरा मोयरा नाशनोडा इवन हार्ट ऑफ हल्दोनानूय हांव लोकांक मेळ्ळा जनसंपर्क केला आनी लोकांक सांगलां कितें ह्या फावटी तुमी निवडून हाडटले तो एक बरो कार्यक्षमताचो एक MLA निवडून हाडपाचो जेच्यान कॅपेसिटी आसता कॅलिबर आहा कितें तरी काम करपाचें आनी हल्दोना खातीर कितें तरी बरें करून दवरपाचें.